मडगांव घोगळ्यांत रस्ते फोडून काबार केल्यात. घोगळ हाऊसिंग बोर्डाच्या लोकांनी पेड्ड्या रस्त्याक लागून सरकाराचो निषेध केलो. सरकारान उदरगत करची, सिवरेज वा हेर सुविधा उबारपाक विरोध ना, पूण फोडिल्ले रस्ते सारके करपाक वर्सां काडची न्ही म्हूण लोकांची मागणी. 20 दिसां भितर रस्ते सारके करपा विशीं हालचाली केले ना जाल्यार रस्ता रोको करपाची शिटकावणी घोगळकारांनी दिल्या. It has been 3 years now that we are expecting some good roads here. 3 years back, it is not that the roads were bad, it was good. But for the past 3 years, they have started the sewerage system, which you can see. They have done the entire road right from Swami Chinmayanand Road up to Ramnagari. There have been many accidents, n number of accidents. There are schools here, children ride bicycles, walk, run. So we only request the concerned authorities to please take this matter seriously before we go to the next step. We have just begun with protest today, but in another 20 days time we will be going for the second step. That is, we are going to do Rasta Roko, because that is the only way I feel that we can make sure these roads are done. मुर्जे दाबोळवाड्यार एक्सिडेंटात एका टुरिस्टाक आगताक मरण आयलें. स्कूटर आनी कारी मदीं जाल्ल्या ह्या एक्सिडेंटात फ्रांसाचो 45 वर्सां पिरायेचो डी मॉर्गन जाग्यार सोंपलो. दुसरे घडणुकेंत वास्को एमईएस कॉलेजीच्या भुरग्यांक घेवन वचपी बसीक एक्सिडेंट जालो. वास्को एनएसटी कडेन बसीच्या ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी बस कुशीकच्या वणटीर आदळ्ळी. 4 भुरग्यांक मातसो चड मार लागला. तांकां चिखलेच्या कॉटेज हॉस्पिटलांत घाल्या. मोर्जे दाबोळकर वाड्यार कार आनी स्कूटरीच्या एक्सिडेंटात फ्रांसाच्या 45 वर्सांच्या डी मॉर्गनाक आगताक मरण आयलें. बरो फास्ट आशिल्लो तो आनी खूब बरो म्हणजे भयान असो जाला. पूण ताका आमी हेल्प केलो, टॅक्सी कार आमी सगळे मेळून, आनी ताका व्हरून घातले एम्बुलन्सान आनी ते घेवन गेला. वास्को एमईएस कॉलेजीच्या भुरग्यांक घेवन वचपी प्रायव्हेट बसीक एक्सिडेंट जालो. बसीचो ताबो सुटिल्ल्यान ड्रायव्हरान बस व्हरून वणटीर मारली. ड्रायव्हर फास्ट आसलो म्हूण भुरगीं उलयतात. बस पेक आसली आमी सगळीं जाणां. कोणाक कितें जालें इंजरी? एक चेडवाक लागला नाका, थोड्या हातीक बी लागला. शहर था ना मैं, इधर फुल ट्रैफिक जाम था. तो उधर क्या ना उधर पूरा स्लो करने के लिए ब्रेक मारा, ब्रेक लगाया ही नहीं. तो इसलिए सीधा आते आते मैं सीधा इधर दीवार था ना, जगह खुला मिला, तो इसलिए आके इधर लगाया. ज़्यादा स्पीड है, 40-35 इतना था. पिऊन बी चलयतात बसी बी फास्ट यो यो म्हणटा बेगी बेश्टे बी करतात आनी 12-11च्या जाग्यार कितके जाणांक बीन चडयतात अशें फास्ट येतो डायरेक्ट हांगा घातली दिसता. काय ना बसीच्या सिटाक आपटले आनी काय फास्ट आसलो ड्रायव्हर, फास्ट आसलो. फास्ट तेन्ना तो ना कंट्रोल्स हे जालो काय एक्सिडेंट जालो. फुडें काय तूं फुडें हेजे मुखार आवाज कंट्रोल हांगा पुलीस रावना. हांगा स्पीड 40 स्पीड आहा थंय, वाली सगळी थंय स्पीड लिमीट कोणूच मेंटेन करिना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्वित्झर्लंडाचो अदवगाद जियानी इन्फांतिनो फिफाचो नवो अध्यक्ष म्हणून शुक्रारा राती वेंचून आयलो. फिफाक लागिल्ले भ्रष्टाचाराचे गिराण सोंपोवन परत ह्या फुटबॉल महासंघात लोकांचो विश्वास तयार करतलो अशें वेंचून आयल्या उपरांत इन्फांतिनोन आपलो निर्धार उलोवन दाखयलो. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.